बिलांनी ह्या कॅम्पसाचो. हे डिसेंबरान जशें सईबाईन सांगलें की पयली केस जाली 10 डिसेंबर 2024, दुसरी केस जाली 5 मार्च 2025, तिसरी केस जाली 1 मे 2025, तशीच ऑगस्टान एक घडली आनी आतां सप्टेंबरान. म्हणजे दर म्हयन्याक एकाच इन्स्टिट्यूटांतले इतले सुसायड कशे घडटात, हितून कितें एंगल आसा. आनी हितून फक्त भायले भुरगे गोंयचे अशें न्हू, सगळे मिक्स भुरगे आसा. गोंयकारचो भुरगो आसा अथर्व देसायचो, अस्नोड्याचो आसा, आनी अशे 20 वर्साचे भुरगे जे हे क्रायम परत परत करत आसा. आमच्या कडेन LAQचे हे डेटा आसा, तुमकां जाय मिडिया भावांक आमी शेअर करता. हे जेन्ना तेंचेर इन्व्हेस्टिगेशन जावचें ठरयलें जाल्यार आजून पर्यंत ते म्हणटा एन्क्वायरी इन प्रोग्रेस. फर्स्ट केस जी जाल्ली तेजी सुद्दां आजून एन्क्वायरी इन प्रोग्रेस आसा. म्हणजे सरकार कितें करता. आनी आयज प्रश्न फक्त एका इन्स्टिट्यूशनाचो उरूंक ना. हेज्या वयल्यान कळटा जेन्ना इतले सुसायड्स एकाच इन्स्टिट्यूशनांत जाता, एक पॅटर्न ऑफ निग्लेक्ट आनी नो अकाउंटेबिलिटी, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी असो एक पॅटर्न दिसून येता की खंय हेंचे गव्हर्नन्स चुकता. आमी पळयलें की गोंय राज्यानूच एक जर डिटेल रिपोर्ट हांव तुमकां दितात मागीर शेअर करता. 2021 पासून ते 2024 पासून कितले तरी सुसायड केसीस, ओवरऑल सुसायडाची एक्चुअल रेट कमिटेड जे आसात ते तुमकां सांगूंक सोदता. 2021 312 लोकांनी सुसायड कमीट केले, 2022 304, 2023 329, आनी अशें हे हायर एंड हायर वाडत आसा. म्हणजे खरेंच आयज एक व्हेरी डिस्टर्बिंग सिच्युएशन एज अ पेरंट, एज अ मदर एंड एज एन एड्युकेशनिस्ट मायसेल्फ. आमचे एक संस्था आसा तेजे हांव प्रशासक आसा. अशें म्हाका दिसून येता की हे खूब अलार्मींग सिच्युएशन आसा. ज्या रितीन आनी तरेन भुरगे जर अशे सुसायड कमीट करूंक लागले, आमचे आयज राष्ट्राचे मेन डेमोग्राफी कितें आसा, यूथ पॉप्युलेशन हायस्ट आसा. आनी यूथ जर अशे अलार्मींग सिच्युएशनान सुसायड कंडक्ट करूंक लागले जाल्यार इट इज व्हेरी डेंजरस फॉर आवर कंट्री. हेजेर आमकां दिसता एक 3 रिजन्स और 3 एस्पेक्ट्स इन्व्हेस्टिगेशन करपाची गरज आसा. पयलो म्हणजे की टीचर हॅरेसमेंट एंगल आसूंक शकता. एक प्रोफेसर हॅरेस करता नाल्यार भुरग्यांक एक्स्ट्रा स्ट्रेस जाता. तो स्ट्रेस कसो जाता, एग्जामीचो काय तेंचे एक्टिविटीजांचो, तांकां असायनमेंट दिल्ली आसता तेंचेर. आमी फुडली पिढी कसली निर्माण करता हेजेर आमकां फोकस करपाची गरज आसा. आमी फक्त भुरग्यांक हाय इंटेलिजन्स दिलें, बरे बरे ट्रेनिंग कोर्सान घातले, शिकयले, बऱ्या कॉलेजींनी धाडले म्हणजे एक हाय IQ असलेलो भुरगो निर्माण जाता आयज. पण तशेंच न्हू, आमकां इमोशनली इंटेलिजंट भुरगोय क्रिएट करपाची गरज आसा. फुडली पिढी ही इमोशनली इंटेलिजंट आसूंक जाय. सो एक एंगल येता टीचर हॅरेसमेंट. दुसरो एंगल येता की बाबा रॅगिंग चल्ला काय बुलिंग चल्ला, हेजेर स्ट्रिक्ट कारवाई जावपाची गरज आसा. खंय तरी पेरंट्स एक अपेक्षेन आपल्या भुरग्याक थंय स्कुलान धाडटा आनी तितून जर एक रॅगिंग चल्ला, भुरग्याक बुलिंग करता आनी त्रास करता आनी तेज्यामुळे तो सुसायड करता, हेजेर कसलीच इन्क्वायरी जाल्ली ना. आनी थर्ड आनी सगळ्याहून मोस्ट इम्पॉर्टंट मुद्दो जो म्हाका दिसता आनी एंगल हितून आसूंक शकता तो ड्रग्स. आयज ड्रग्साचे रॅकेट चल्लेले आसा गोंयांत. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की हे कसिनोजचे जे वेव्हार चल्ला, बाकीचे जे टुरिजम चल्ला, तेज्या वयल्यान ड्रग्सचो आमकां खूब दिसता सगळी कडेन. एवरी डे कोण कोण अरेस्ट जाता, व्हडले व्हडले पॅकेजीस ऑफ ड्रग्स मेळटा. आनी हितून एक अशी केस आमकां जी मेळ्ळी फाटल्या टायमार, जे म्हटले की सुसायड न्हू, दार ओपन केले, रुमान भुरगो असोच मृत अवस्थेन मेळ्ळेलो, सापडलेलो. जाल्यार तेणी कितें कंज्यूम केला आसत, कितें हार्ट अटॅक येयले काय कितें जालें, तेजे कसलें इन्व्हेस्टिगेशन आजून जाला तेजेर कसलेंच इन्फॉर्मेशन भायर काडलेलें ना सरकारान आनी त्या संस्थेन. सो आतां रिसंटली 25 ऑगस्टची गजाल तुमकां सांगता. 226 ग्रॅम्स गांजा असो एका गांजा घेवन आसलेलो मनीस सांकवाल त्या विसिनिटीन म्हणजे कॉलेजच्या विसिनिटीन एका मनशाक अरेस्ट केला. थंयचे भुरग्यांची सस्पिशन आसा की फूड डिलिव्हरी एजंट्स आसात ते हॉस्टेलान ड्रग्स हाडटात
काय अशें सस्पिशन आसा आनी हे एंगल सारकें स्टडी करपाची गरज आसा. एटलिस्ट कालची केस आनी तेज्या पयलींची केस जी केला, काल जी पयर जे भुरग्याचे मरण आयला जो भुरगो तो आपल्या रुमान मृत अवस्थेन मेळलो आनी तेज्या बेडीर सगळी उलटी आसलेली. सो अशें आसूंक शकता भुरग्यांक थंय ड्रग्स रॅम्पंटली अवेलेबल आसा, भुरगे सोऱ्या बरोबर ड्रग्स घेता नाल्यार बेश्टे ड्रग्स घेवन एक ओवरडोस जावन भुरगे मरूंक शकता. सो हेजेर थरर इन्व्हेस्टिगेशन जावंक जाय. आमचे सरकारा कडेन मागणी आसा की फक्त हे आमी तुमकां मुद्दे सांगनात पण एक सजेशन दिवंक सोदता हांव की बेगींतल्या बेगीन SIT बसोवची. ती काँग्रेसीन कालूय आमचे सगळे प्रदेश अध्यक्ष, NSY चे अध्यक्ष यांच्यांनी सगळ्यांनी मागणी केल्ली आसा. त्याच्याच बरोबर सरकाराक 5 भुरगे विद्यार्थी मरपाचे टायम गेलो की तेंच्यांनी जेन्ना पयली की 5वी डेथ जाली तेन्ना काल CMान एक स्टेटमेंट दिली की आमी इन्व्हेस्टिगेशन करतले आनी इन्व्हेस्टिगेटींग कमिटी बसयतले. पण तेंचेर सरकाराचेर आनी शिक्षण मंत्रीचेर आमकां आनीक विश्वास उरूंक ना. कित्याक तेंच्यांनी जशी हे आयज एड्युकेशन इन्स्टिट्यूशनचे ते हालत आसा आनी जी एड्युकेशन आमची सिस्टम आनी पॅटर्न आनी मेथोडॉलॉजी आसा तेजेर पयले जाल्यार शिक्षण मंत्रीन त्या खुर्चेचेर बसपाचो तांकां हक्कच ना. पण अशें आसतना आमी म्हणटा की ज्युडिशियल कॉग्निझन्स, ज्युडिशरी जी आसा आमची तेंच्यांनी कॉग्निझन्स घेवची ह्या हितून इन्व्हेस्टिगेशन करपाचें ह्या मुद्द्याचेर. आनी इतलेंच न्हू की हायकोर्ट गोवा बेंच जो आसा तेंच्या कडेन आमची मागणी आसा की तुमी इमिडिएटली एक ज्युडिशियल कमिशन अपॉयंट करा आनी ऑर्डर करा इन्व्हेस्टिगेशन. सरकार करता तेन्ना करता पण तुमी तरी भितर दखल घेवन एक ज्युडिशरी कॉग्निझन्स एज इमिडिएटली एज पॉसिबल गरज आसा करपाची. दुसरी आमची मागणी आसा की जितले फाटले सुसायड जाला तेंचे एक रिपोर्ट पब्लीश करूंक जाय. इन्व्हेस्टिगेशन इन प्रोसेस म्हणून कितले म्हयने आनीक इन प्रोसेस उरतले. फर्स्ट सुसायड जे लास्ट डिसेंबरान जाला आयज 6 म्हयने जावन गेले जाल्यार तेजेर एक इन्क्वायरी रिपोर्ट आमकां पब्लीश करून सरकार दिवंक शकता, म्हणजे मिडिया मुखार मांडूंक शकता. नाल्यार सगळ्या आवयो, पेरंट्स, स्टुडंट्स, बाकीच्या लोकां मदीं जी एक फियर निर्माण जाला ते पयस करपाक एक रिपोर्ट दिवचो. आनी तिसरें सरकारा कडेन एस्पेशली जो एड्युकेशन मंत्री आमचो CM आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत तेंच्या कडेन हांव मागता की आमची जी आयची एड्युकेशन सिस्टम आसा तेजेर खंय तरी एक दखल घालून एक रिफॉर्म्स करपाची गरज आसा. आमच्या एड्युकेशन सिस्टम ती एक रिफॉर्म करपाक हांव मागता की एक कमिशन अपॉयंट करचें सरकारान. एड्युकेशन मंत्र्यान आपल्या अंडर आनी एक 3 S हांव म्हणटा ताका, हांवें बरोवन घेतला मुद्दम 3 S म्हणजे आमचें शिक्षण फक्त एक स्ट्रेस गाडवा भशेन भुरग्यांक शिकोवपाचें, तेंच्यांनी रट्टा मारप आनी ते एग्जामीक बरोवप अशें स्ट्रेस नासतना भितून स्पोर्ट्स, सेल्फ डेव्हलपमेंट आनी स्पिरिच्युअल ग्रोथ नाल्यार स्पिरिच्युअल डेव्हलपमेंट आनी ट्रेनिंग अशे 3 मुद्दे घालून एक इकॉनॉमीक आमची जी एड्युकेशनल पॉलिसी आसा तितून रिफॉर्म्स करपाची खूब गरज आसा. हे आमचे 3 मागणे आसा. आमी मुद्दम होऊन महिला ह्या नात्यान आनी काँग्रेस असो हे पक्ष म्हणून हे ज्यो घडना घडटात तेजेर एक तीव्र निषेध करता. आनी म्हाका मागणी आसा सरकारा कडेन की तुमी बेगींतल्या बेगीन हेंचेर इन्व्हेस्टिगेशन करून अशें ह्याच इन्स्टिट्यूशनान न्हू पण आख्ख्या गोंयान, पुराय गोंयान हे इन्सिडंट्स अशें घडूं नये म्हणून तेंचेर एक आमी हे जेन्ना स्पिरिच्युअल डेव्हलपमेंट आनी सेल्फ डेव्हलपमेंट आमी जी मागणी करता तितून स्ट्रिक्टली कावन्सिलर्स हे आसूंक जाय सगळ्या संस्थेनी. आनी कावन्सिलींग भुरग्याक आपूण बाय चॉयस न्हू, मॅन्डेटरी त्या कावन्सिलरान सगळ्या भुरग्यां कडेन संवाद साधूंक जाय. थोडे भुरगे आपूण जावन भायर सरून उलोवंक सोदना की बाबा कितें स्ट्रेस आसा तें. सो ही आमची मागणी आसा आयज.